प्रॉब्लेम कॉर्नियान खूप फाटी आमकां दिसून येता म्हणल्यार फिजिकल इंजुरीज आणि फिजिकल इंजुरीज म्हणल्यार खूप फाटी ल्हान भुरगीं खेळटाना चुकून दोळ्यान बोट वता, नाकूट लागता, खंयचे एक खेळण्याचे तोकारे पोंत एक दोळ्यान वचूं शकता, बायकार ट्रॅवल करतना केन्नाय फ्लायींग ऑब्जेक्ट कितें दोळ्यान वचून, सो तेका लागून डायरेक्ट फिजिकल डॅमेजूय कॉर्नियाचेर पडून तेका स्क्रॅच नाल्यार कट पडपाक शकता. सो तेका लागून कितेंय अशें इंजुरी जाले जाल्यार इमिडिएटली दाखोवप इम्पॉर्टंट, बिकॉज जितले बेगीन आमी तेजे ट्रिटमेंट करता तितलो बरो तेजो रिजल्ट येवपाक शकता. हें जालें फिजिकल. सो केमिकल इंजुरी म्हणून होय प्रकार कॉर्नियान जावपाक शकता. खूप फाटी कसलें ॲसिड म्हणल्यार जे टॉयलेट क्लिनिंगान आमी वापरतात, नाजाल्यार चुनो जो पेंटिंगान यूज करतात, तो सुद्दां जर दोळ्यान गेलो जाल्यार दॅट can cause a permanent damage in the topmost layer of the cornea, जेका लागून तेजी ट्रान्सपरन्सी कमी जावन हळूहळू विजन देवपाची शक्यता आसता. प्लस एक एंटिटी आसा म्हळ्यार जेका आमी ड्राय आयज म्हणटात. सो सिवियर ड्राय आयज जेन्ना जाता म्हळ्यार तेतून दुखां अजिबात दोळ्यान आसना, सो त्या कंडिशनान सुद्दां खूब फाटी दोळ्याक स्क्रॅचेस येवपाक लागता, म्हळ्यार कॉर्नियाचे स्क्रॅचेस येवपाक लागता आनी तेका लागूनय तेजी ट्रान्सपरन्सी देवन विजन कमी जावपाक शकता. ते भायर थोडे जेनेटीक कंडिशन्सूय आसता, म्हणल्यार भायल्यांतल्यान मार लागनासतना एक बिकॉज ऑफ युअर जेनेटीक टेंडन्सीज एंड बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड प्रॉब्लेम्स कॉर्नियाची ट्रान्सपरन्सी नाजाल्यार तेजो शेप अबनॉर्मलिटीज आमकां दिसून येवपाक शकता.